हरमलच्या हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरीच्या विद्यार्थ्यांक लॅपटॉप दिवन गोंय सरकारान लॅपटॉप वाटपाच्या येवजणेची सुरवात केली. लॅपटॉप जबाबदारीन वापरात अशी सुचोवणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान ह्या दबाज्यांत उलयतना भुरग्यांक केली. फातोड्ड्या मतदारसंघात चौगुले कॉलेजी फाटल्यान पिड्ड्यार जाल्ली वखदां आनी हेर वस्तू उडोवपी लोकां आड खर कारवाय करची अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या. पालिका कर्मचाऱ्यांक समान कॅडर लावचे म्हणूनय विजयान मागला. हो जो आज प्रकार आमकां दिसता, जंय अशें दिसता की एक फूल फार्मास हाडून हांगा एक लिपूनशी एम्प्टी केल्या, खाली केल्या. हो प्रकार म्हाका दिसता असले फातोर्डा मतदारसंघात खूब चालूच आशिल्ले. हाजेर अशें दिसता की म्युनिसिपालिटी आनी जे कोण हेल्थ डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर जांणी हाजेर दोळो दवरूंक जाय, हे आपलें काम करनात. हो वॉर्ड आमचे वॉर्ड नंबर 1 म्हणून आहा, जाचो कावन्सिलर पयरूच एसेंब्ली इलेक्शनाक उबो रावला. म्हाका दिसता कावन्सिलरूय आपलीं कामां करनात आनी जे ऑफिसरांनी हें पळोवपाक जाय, कित्याक दीस कूड बी अ केस ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट or it could also be a case where there is poisonous substance being just strewn around. फाल्यां कुत्रे वो कोणेंय कितें खालें जाल्यार ते मरूंक शकतात आनी म्हाका दिसता म्युनिसिपालिटीन हाजेर एक चड दोळो दवरपाची गरज आहा. हो जो प्रकार आसा जंय एक्सपायर जाल्ल्यो गोश्टी हाडून एक कडेन सारक्यो लिपून अश्यो खाली केल्या, म्हाका दिसता हाजेर एक खर इन्क्वायरी जावपाची गरज आहा आनी ब्लेम हॅज टू बी फिक्स्ड. अश्यो खूब गोश्टी अश्यो जातात पूण ताजेर कोण देखरेख पळोवपी कोण ना. अशें जावपाक जायना. जे मनीस म्हणटात की आपल्याक झिरो टॉलरन्स टू करप्शन, कोणान द पर्सन हू इज फेलिंग इन हीज ड्युटी हॅज टू बी ब्रॉट टू बूक. खेळगड्यांक वयर काडटले जाल्यार संघटनांनी आपलो इगो कडेक दवरचो पडटलो आनी खेळगड्यांचेर लक्ष दिवचें पडटलें अशें खेळा प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक VM प्रभुदेसाय म्हणटा. संघटना खेळगड्यांचेर जाय तशी लक्ष दिनात म्हणपाची खंतय ताणें उक्तायल्या. जर आमकां लुसोफोनिया गेमीक आनी नॅशनल गेमीक जास्तीत जास्त मेडलां येवपाक जाय जाल्यार यू वील हॅव टू डिवोट मोर एंड मोर टायम, बी विथ दी स्पोर्ट्स पीपल. खूब थोड्या प्रमाणात
असोसिएशनाचे पदाधिकारी खेळगड्यां बरोबर आमकां दिसतात। एक वायट गजाल खूप थोड्या प्रमाणात दिसतात, ती संख्या वाढपाची गरज आसा। म्हणजे बारीक ऑब्झर्वेशन असता, प्रत्येक असोसिएशनाच्या इव्हेंटाक हांव वता, तुमची प्रत्येक टीम जी भायर वता ती आमी एसएजी लागींच्यान पळयतात, तांचे कडेन उलयतात। आमचे कोचीस तुम्ही तांचो फुलेस्ट वापर करून घेवचो म्हणून तुमकां आमी सर्क्युलर दिल्ले आसा आनी ब्लँक चेक दिल्लो आसा। तरी आसतना बहुतेक असोसिएशन आमच्या कोचांचो वापर करनात, जाय तितलो वापर करनात। We would appeal to all the associations to make fullest use of the whatever facilities we are having, whatever equipment we could provide to you. जास्तीत जास्त interaction जावपाची गरज आसा। If at all in the next 3-4 years or 5 years, one single issue on which I would be devoting my time, energy and efforts, it would be on strengthening the associations and strengthening the bond between the associations, GOA and SAG. At SAG level, our endeavor has been to have more and more dialogue with the association. We call them on phone, we call them in person, we go and visit their centers, we go leaving aside our ego, leaving aside our position, we go to lower level and try to meet the associations, try to meet your athletes. आमी कसल्याच पद्धतीचो ego दवरनात। तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो। घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात। www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेरय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट मिडिया। नमस्कार।